फाटल्या म्हयन्यांत वाडे हांगसर घरार एक व्हड खडप कोसळून एका बायलेक मरण आयिल्लें। शेनवारा सकाळी फुडें परत अशेंच पालसाण कोसळून वाडे हांगसर एका घराक लुकसाण जालां। सरकारान तशेंच दक्षिण गोंयच्या उपजिल्लो अधिकाऱ्यान हाचेर कितें तो उपाय काडचो ना तर कितें बरें वायट घडल्यार ते जबाबदार आसतले म्हूण मुरगांवचो नगराध्यक्ष नंदादीप राऊत उलयला। आतां आमचे एकूच सांगपाचें आतां म्हयनो पायलो आतां फाल्यां म्हळ्यार एक म्हयनो जाता आतां आमचे आतां पेपर वर्क करून आतां म्हयनो जावं पायलो। आतां इन्सिडंट जायत आहा आमची फॅमिली सगळी काडून आमी सेपरेट दवरलेल्या शेजाऱ्याक दवरल्या आमची फॅमिली कोणाक हेल्प केल्या एकमेकाकू। आनी आयज WID आनी PWD कितें सांगता तांकां टॅक्निकली तांकां कोणूच ना आतां गव्हर्मेंटाक टॅक्निकली काम करपाक तर हांगा मनीस ना आनी आमी मुखार वचून कोणा कडेन रडपाचें। आतां तुमी आतां प्रेसा कडेन आमी इतलें मागता जाता तितलें गव्हर्मेंटाक दाखोवन दिया कित्याक हे आमकां इतलें इन्सिडेंट मुखार जावचें न्हू। आनी आमचें एक मनीस मरण गेल्लो आहा ते गेले ते घरा सुद्दां आमकां 12 दीस करूंक मेळना सारकें। आतां तुमी चिंता आनी कितें करपाचें कोणा म्हूण ब्लेम करपाचें। गव्हर्मेंटाक PWD पळोवन येयले तेवूय रिफ्यूज आहा आमचे कडेन जावपाना म्हणटा। WID पळोवन गेले तेव्हा म्हणटा 2 दिसांक काडटा म्हूण सांगलां आमकां तेणें 2 दिसां उपरांत फाल्यां म्हयनो जाता। एक म्हयन्या पयलीं हांगा इन्सिडंट जाल्लो एक आमच्या वाड्या वयली म्हाज्या फ्रेंडाची आवय एक्सपायर्ड जाल्ली फातर पडोन सांगपाक वायट दिसता की एक म्हयनो जालो आजून थंय कोण आमचो म्हटल्यार गव्हर्मेंट आमचो कोण कलेक्टर आसूं डेप्युटी कलेक्टर आसूं मामलेदार आसूं हांव सगळ्यांक रिस्पॉन्सिबल करता की हेंच्यांनी फुडें येवन हें काम करपाक जाय। आमी फॉलोअप करीत आसा MLAन 10 दीस पयलीं मिटींग घेतलेली आसता चारूय डिपार्टमेंट PWDचे म्हाजें न्हू तुजें न्हू करता पूण काम हें कोणी करपाचें हांव विचारूंक सोदता गव्हर्मेंटाक हें काम कोणी करपाचें। PWD हांव न्हू म्हणटा तूं न्हू म्हणटा हांव कलेक्टराक रिक्वेस्ट करता की तेणी आयच्या आयज कोण तो रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंटाक काम दिवचें आनी बेगीनच्या बेगीन काम स्टार्ट करचें। 4 सकाळीं आयज परत इन्सिडंट जाला इवन कितें जालें जाल्यार हांव रिस्पॉन्सिबल गव्हर्मेंटाक करतलो आनी कलेक्टराक करतलो। हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की राती परत एक 4 फातोडेचेर परत एक लँडस्लायड जालो आनी आमी आतां हॉटेल नेबरागेर रावता। आतां एक म्हयनो जायत येयलो ऑलमोस्ट 21स्टार ही घटना घडलेली एक आमची काकी मेली थंय चिड्डोन आनी एक म्हयनो जालो आजून तिणी कोणीच कांयच एक्शन घेवना। आमच्या चेअरपर्सनान आमच्या MLAन सगळ्यांनी तांकां रिपोर्ट सगळें धाडले। आतां आमी इतलो तेंप आतां आमी रावतलीं खंय कांयच तें हें ना। ते म्हणटा येवन फाटीं दिसा एक तरणाट्याचो कोण मनीस आयिल्लो ते म्हणपाक तुमी घर स्टार्ट केलें। हांवें म्हटलें कशें करतलीं तुमी वयर कांय एक्शनूच घेयना जाल्यार आमी घर कशी तरी स्टार्ट करतलीं। हांव मागता की गव्हर्मेंटा कडेन तेणें बेगीच्या बेगीन हितून आमकां हें सगळें ऑल काय रिटर्निंग वॉल जावं नेट कितें तें घालून दिवचें आनी आमकां आमच्या घरान रावपाक एटलीस्ट हें करचें कित्याक थंय आमकां कांयच हें ना सुविधा। एक रुमान आमी 6-7 जाणां रावता। म्हाज्या भुरग्यांक हांवें व्हरोन आवयगेर दवरल्या मम्मीगेर दवरल्या ल्हान आसा खंय दवरतलें थंय सगळें गटर सगळें खळी सगळें आसा आनी कांय ना। बेगीच्या बेगीन मागता की गव्हर्मेंटान हें बेगीन कितें तें एक्शन घेवन आमकां हेल्प करचो।